आमी जेन्ना तमनार प्रोजेक्ट जो गोंयांत अजूनही पावर हाडपा खातीर केलो ताका खूब मोठो लोकांनी विरोध केलो. खूब कडेन म्हाका सांग, जर इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी जर डेव्हलप केलें ना जाल्यार इन फ्युचर ही आमी कंटिन्युअस इलेक्ट्रिसिटी जी दिवपाक जाय ती कशी दितले. आमकां जर पावर हाडटले आसत जाल्यार ताच्या खातीर शेवटी टमनार प्रोजेक्ट आसलो कितें. आमकां कर्नाटक राज्यांतल्यान जी पावर हाडपाक जाय ताच्या खातीर तर टमनार प्रोजेक्ट आशिल्लो. अजूनही बी म्हणजे 50 आता हार्डली 10 to 20% काम उरला. बरोबर 20% काम उरला. लोक सुप्रीम कोर्टान गेले कितें करपाक, टमनार प्रोजेक्ट हाडोवपाक. की डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्टाक जे विरोध करता तांच्यांनी पयलीं विचार करपाक जाय फॉर वॉट पर्पज, कित्याक. आणि ताका लागून तो प्रोजेक्ट हेल्डअप करप 1.5 वर्सां 2 वर्सां टमनार प्रोजेक्ट 1.5 वर्स सुमार हेल्डअप जालो. नो डाउट म्हाका खबर आसा की आमकां थोडी झाडां मारची पडटली, पण ती झाडां रिप्लेस आमीच लायता. आमी ती झाडां दुसरे कडेन लावपाचें काम हें आमीच करता, आमचेच सरकार करता न्ही.